तुम्ही एक मॅनेजिंग कमिटीन डिसिजन घेतलं म्हटलं पळय डॉक्टर केतन भाटीकर तो पण एजीएमान डिसिजन घेतलें ताका एक्सपेल्ड करचो म्हणून आनी नाही एजीएमान कशें एजीएमान ताका मेडिकल डायरेक्टर म्हणून काडचो म्हणून डिसिजन घेतिल्लें सो इट स्टँड्स दॅट तेजेर आमी कांय उलयना पण लायफ मेंबरशीप काडची वो ना काडची हें आमकां मॅनेजिंग कमिटीक डिसायड करा म्हणून सांगिल्लें सो मॅनेजिंग कमिटी जेन्ना डिसायड करता तेन सी वेन द मॅनेजिंग कमिटी डिसायड करता तेन्ना वी हॅव टू कन्सिडर बोथ द फाल्यां सकाळी कशें आसा यू नेवर नो फाल्यां पॉलिटिकल वेंडेटा आसता नाल्यार आनी कितें आसता सो वी डोंट वॉन्ट टू सेट अ प्रेसिडन्स वेरीन की फाल्यां सकाळी कितें जालें आनी कोणाकय काडून उडयलें सो ताजेर खंय तरी ताका एक चान्स दिवचो म्हणून ताका आमी एक लेटर इश्यू करतले वेरीन तेजे कडेन आमी एक्सप्लेनेशन मागतले की बाबा अशें अशें जालां तें कित्याक लागून जालां सो ताजे जो रिप्लाय आसतलो तेजे नंतर मागीर आमी ते परत एजीएमाक घालतले आमी एजीएमाकच घालून डिसिजन करतले आमी डिसिजन कशें घेतलां आमी डिसिजन फक्त ताका काडून उडय म्हणिल्लें तें आमी काडून उडयना फक्त ताका एक शोकॉज नोटीस धाडपाचें वो लेटर धाडपाचें आमी डिसिजन घेतलां आनी मागीर काडून उडोवपाचें बेस्ड ऑन हीज रिप्लाय देन वी वील पुट इट अप टू द एजीएम टू डिसायड टू वेदर टू एक्सपेल हिम ऑर नॉट टू एक्सपेल हिम सेकंड थिंग कितें आशिल्लें परत तो अजेंडाचेरय घालपाक जाय पॉयंट की फाल्यां सकाळी एजीएमाक सुद्दां वतले तेन्ना तो अजेंडाचेर पॉयंट दिवपाक कित्याक एजीएम इज आमचे सुप्रीम कित्याक थंय आमचे सगळे क्लब्स आसता सो ताजे कडल्यान जी कितें रिप्लाय येता ती घेवन आमी परत क्लबा कडेनच वतले आनी क्लब जे कितें सांगता दॅट डिसिजन वील बी बायंडींग टू ऑल मागीर सो द प्रोसिजर इज फॉलोड पण एजीएम सुप्रीम म्हणटा न्ही तुमी जाल्यार तुमी एजीएमान जेन्ना डिसिजन जाला जाल्यार तुमी ते एजीएमाक डिसिजन मेडिकल डायरेक्टर काड म्हणून जालो तो जालोच न्ही डिसिजन तो तेजेर आमी कांय चेंज करना तो काडलो तो जालो तो डिसिजन ऑलरेडी जालो आनी तो प्रेसान कवरय केलो पूण एज अ लायफ मेंबर जो काडचो म्हणून आशिल्लो तो डिसिजन आमचे कडेन आशिल्लो सो वी थॉट एज अ लायफ मेंबर तो इतले वर्सां तो लायफ मेंबर आसा सो ताका एक शोकॉज नोटीस इश्यू करपाची लेटर इश्यू करपाचें की तुका कित्याक काडचो न्ही की वॉट एवर चार्जीस आर फ्रेम्ड अगेन्स्ट हिम वी वील टेक अ प्रॉपर ड्यू रिप्लाय फ्रॉम हिम and then we put it up to the AGM back again. So we can conclude that the executive committee meeting is united in one. Of course it is one. And you got political mandate. How is it? No, I'm just giving you an example. So I'm asking you as an example. Yeah, no. In this case, it was not a political vendetta, but whatever reasons, I'm saying की फाल्यां सकाळी अशें कितें जावचें न्ही म्हणून. तर ते क्लबान सांगलेले ते पयशे तांकां अजुनूय मेळोंक ना म्हणटकीर तुमी इन्क्वायरी खंयची कितें एक्झॅक्टली सो तेच सांगता न्ही सो आमकांय ते मॅनेजिंग कमिटीकय मेळपाक जाय न्ही सर वी वर ऑल्सो नॉट अवेअर अबाउट दीस न्ही कित्याक दीस द इन्सिडंट वॉट हॅज हॅपन्ड सम 7 years बॅक सो दॅट टायम आय वॉज नॉट देर ही वॉज नॉट देर एज इन दॅट कमिटी सो तेन्ना कितें जाल्लें कशें कोण जेन्ना गोवा कॉर्पोरेट केल्ली तेन्ना प्रोसिजर कितें आशिल्लो कोणाक खंय स्पॉन्सरशीप कशी येताली पेमेंट कशी जाताली आमकांय खबर नाशिल्लें आनी एजीएमान जे डिसिजन जालें एजीएमान आमी वर्बली क्लबांनी ताजेर हें केल्लें कंप्लेन केल्ली आनी थंय वॉट एवर डिसिजन जालें तें जालें पूण एज अ मॅनेजिंग कमिटी वेन वी सीट इट हॅज टू बी ऑन द पेपर एंड द प्रॉपर पेपर्स नीड्स टू बी सबमिटेड बिफोर द मॅनेजिंग कमिटी एंड देन वी कॅन पुट दोज पेपर्स टू द एजीएम की बाबा हे अमके अमके पेंडींग आसा ताजे खरें म्हणून कळ्ळें तुका सो दॅट वी आर ऑल्सो सेफ द मॅनेजिंग कमिटी टुमोरो नोबडी शूड क्वेश्चन अस ऑल्सो अ मॅनेजिंग कमिटी शूड नॉट बी टार्गेटेड फॉर दीस How much is the amount pending? मॅनेजिंग हेचो ONGCचो कितलो 5 दिसता म्हाका 5 lakhs or 7 lakhs